चलून चलून थकलो आनी थकता ताका भाव भयणीनो कित्याची गरज पडटा थकता तेन्ना कित्याचो उगडास येता आमकां उदकाचो उगडास येता तान लागता आमकां उदक पिवपाक जाय उदक आसा आमचे लागीं फावो तितलें उदक आसा आयज आमी सगळीं तानेल्लीं आसा आनी आयज उदकाक लागून घेरां पेटलेलीं आसात देसा देसा मदें आतां घेरां पेट्टात तीं उदकाक लागून पेटपाचीं आसात थर्ड वर्ल्ड वॉर जें जातलें म्हणटात उदकाक लागून जातलें उदक आतां सद्याक आमचे मदें गोंयचे मदें आनी कर्नाटका मदें झूज पेटलेलें आसा तितून महाराष्ट्राय बीन आसा स्टेट्स एकामेका लागीं झगडटात एकूच देश एक भारत देश पूण ह्या एक भारत देशान आयज राज्यां एकामेकाचेर झगडटात कर्नाटका आनी गोवा कित्या पासत झगडटात कित्या पासत झगडटात म्हादयेच्या उदका पासत कर्नाटकाक उदक जाय कित्याक ते तान येतात ते चलोन चलोन ते थकतात आनी गोंयाकूय बीन उदक जाय कित्याक गोंयान आमी तान येता आनी आमी चलून चलून थकता म्हणजे भशेन आयचो विशय आसा भाव भयणीनो उदका विशीं आमी जाणाव आख्ख्या जगान कितलें उदक आसा 71% 71% उदक आसा आनी जमीन आसा ती 29% आसा इतलें उदक आसून उदकाक लागून झगडी जावपाक नाका आसली जमनीक लागून जाता ती बरी आहा आमी भाव भाव बीन झगडटात जमनीक लागून प्रॉपर्टीक लागून समजून घेवपाक जाता कित्याक जमीन थोडी आसा पूण उदक इतलें आसुनूय आयज झगडटा आमी तर झगडचें पडटा कित्याक काय म्हणल्यार जें कितें आमकां देवान देणी दिल्लीं आसात आनी देवाक जाय ते भशेन दिल्लीं आसात तीं घेवंक आनी तीं आमच्या जिवितान वापरूंक आमी निबोर मानेचीं जाल्या मनशां आयज आमी मनीस निबोर मानेचीं जाल्या आयज देवाचें उतर आयच्या स्तोत्रान जबाब स्तोत्रान खेरीत भाशेन उलो मारता आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात तुमचीं काळजां धारूण करिनाकात धारूण काळजाची मनशां आयज जाल्लीं आसात देखून आयज हे वेगवेगळे उदकाक लागून प्रश्न ना जाल्यार हें थोडेंशें इतलें उदक आसा तातूंत पिवपाचें उदक थोडें सुमार 3% तें पुरो आसलें आख्ख्या संवसाराक पूण भाव भयणीनो तें पावना कित्याक देवाचें उतर जें आमकां सांगतात आमी निबोर मानेचीं जाल्या आमी अनुपकारी जाल्या आनी आमी अविस्वासी जाल्या हाच्या पयल्या वाचपान सुटकेच्या पुस्तकान ह्या लोकाची खबर आमी आयकता हो लोक तोच जाका मोइजेसा वरवीं देवान इजिप्ताच्या गुलामपणांतलीं काडून भायर हाडलेलीं आनी तांकां भासायलोल्या देशान देव पावयतालो पूण ह्या गुलामपणांतलीं भायर सरताच आसतना रोखडींच तीं देवाचेर आड गेलीं मोइजेसाचेर आड गेलीं 10 मानामेन तांकां देव जें दितालो तांचें जिवीत जिवोवचे पासत तें दिता आसतना तीं अविस्वासी जालीं खऱ्या जिव्या देवाक सोडून तांणी बाल देव केलो बैल एक देव केलो ताका सरपटलीं आनी ताणें आमकां सोडिल्ल्यान अशें ताणें म्हणलें आनी तेन्ना देवान तांकां खास्त लायली जायत्यांचो भस्म जालो आनीक मागीर थोड्याच दिसांनी ज्या भासायल्ल्या देशांत तीं पावपाक जाय आसलीं थंयसर पावपाक 40 वर्सां अरण्यान तांकां देवान घुवणायलीं आनी अरण्यान घुंवप म्हणल्यार कितें भाव भयणीनो अरण्यान उदक आसता अरण्य म्हणल्यार डेजर्टान उदक आसता ना डेजर्टान उदक आसना म्हणटूच ह्या डेजर्टांत ह्या अरण्यान चलून चलून हो लोक थकलो जे भाशेन जेजूय चलून चलून काम करून थकलेलो हो लोक चलून चलून आपली वाट पळोवन आमी त्या भासायल्ल्या देशांत पावतलीं थिंगा सगलें आमकां बरें मेळटलें थिंगा आमकां अच्छे दिन मेळटले हें पळोवन हे आशेन जो लोक चलतालो तो थकलो ह्या अरण्यान कित्याक उदक ना आनी त्या वेळार देवाचेर आनी मोइजेसाचेर तीं गुणगुणलीं कित्याक म्हणून आमकां तुवें त्या देशांतलीं इजिप्तांतलीं भायर काडून हाडलेलीं आमकां ह्या अरण्यान मारून उडोवपाक आमकां आमच्या भुरग्यांक आमच्या गोरवांक हांगासर मारून उडोवपाक तुवें आमकां हांगा हाडलेलीं हो लोक मोइजेसाक विचारता जरूय ह्या लोकांन सगळीं जीं ओचोरियां देवान मोइजेसा वरवीं केल्यान ह्या लोकांक भायर काडूंक फारावाच्या हातांतलीं सोडूंक इजिप्तकाराच्या ओनितींतलीं तांकां निवारूंक हें सगळें पळयलां आनी अणभवलां आसतनाय हो निबोर मानेचो लोक
अनुपकारी लोक आनी अविस्वासी लोक. तरी आसतना भाव भयणीनो, देव आपले भासावणेक अविस्वासी केन्नाच जायना. खरें म्हणल्यार ह्याच अरण्यान ह्या लोकांक सगल्यांक मारून उडोवपाचे, राग हाडटात ते भाशेन, वो जे भाशेन पातकांक खास्त आसली तांणी थंयच काबार जावपाक जाय आसलें, पूण देव तांकां त्या अरण्यान काबार करिना. भाव भयणीनो, आमच्याय जिवितान असली अरणी आमकां दिसती पडटात, आमीच तयार केल्ली. आमचें गोंय करीत भाशेन एक सोबीत सुंदर जागो सगळें आमचे लागीं आसा. उदक आमकां फाल्त ना, झाडां पेडां आमकां उणी नात, पशु पक्षी आमचे थोडे नात, जायते आसा, रीच बायोडायवर्सिटी. पूण तरी आसतना आतां सायंटिस्ट म्हणटात ते भाशेन आमी डेझर्टिफिकेशनाचे वाटेन चलता. म्हणजे आमचें गोंय आसा तें एक दीस अरण्य जावपाक शकता. फाल्यां परवां जावचें ना, थोडीं वर्सां लागतलीं. पूण जे भाशेन आमी आतां करता, आतां ह्या दिसांनी आमी पळयलां सगळ्या दोंगरांक ऑटोमॅटीक उजो लागता. ऑटोमॅटीक, तें ऑटोमॅटीक म्हणटा तेजे फाटल्यान जायतें आसा, पूण तें आतां आयज आमी नियाळ करचें न्हू, जाय तो टायम लागतलो. पूण हे भाशेन एक एक रान आतां लासत आसा. आमचे चिखलेय बीन उजो लागलो जाल्यार हो उजो लागून जी आमची रानां आसात आनी त्या रानान जो जीव प्राणी आसात तांकां आमी म्हणटा बायोडायवर्सिटी आसा, ती लासोन काबार जाता. आनी ती लासोन काबार जाता तेन्ना ती परतून उत्पन्न जावपाक जाय तो वेळ लागता. पूण ताचें निसणटोन जावपाक एक खीण पुरो. आनी हो एक खीण म्हणटा तो बेजबाबदारेचो खीण, हो एक खीण म्हणटा तो आमचे आशेचो खीण, हो एक खीण म्हणटा तो आमचो अनुपकारीपणाचो आनी अविस्वासीपणाचो खीण. ह्या खिणान आमची रानां काबार जायत जाल्यार आमचें जिवितूच, जें जिवीत आयज आमी खुशालकायेन जियेता आनी अभिमानान जियेता. गोंय म्हणल्यार पॅरडायस, बरीं बरीं उतरां आमच्यो ज्यो कविता आसात, कविता बरोवपी जे कवी आसात तांणी बरयल्लीं आसात, त्यो कविता म्हणपाक, ती गितां गावपाक आमकां एकदम बरें दिसता. पूण जे तरेन आमी आयज बेजबाबदार जाल्लीं आसा, जे तरेन आयज आमी अनुपकारी जाल्लीं आसा, आमी ह्या अरण्याचे वाटेन वेता. हेंच अरण्य ज्या अरण्यान ही पयल्या वाचपान आमी ही पर्जा चलता ती आयकल्या, आनी उदक ना जावन तांणी देवाचेर पासून आड उलोवपाक पावलीं, मोइजेसाचेर आड उलोवपाक पावलीं. पूण असल्या वेळार भाव भयणीनो, विस्वासी देव मोइजेसाक सांगता, जे भाशेन तुमकां उदकान उदक हांवें दिल्लें आसा आदीं, तुमकां उदकांतल्यान भायर काडल्यान तोच दांडो घे आनी त्या खडपार मार. खडपांतलें उदक येवपाक जायना. आमचे दोंगर आसात ते सगळें उदक सांठून दवरतात. जो पावस पडटा आमचो त्या दोंगरांनी भरता, एक व्हडली टँक कशी, नॅचरल टँक. आनी ती मागीर त्याच दोंगरांतल्यान आमकां झरी जावन भायर सरता. आख्खें वर्सभर परतून पावस येवं पासून ह्यो झरी जावन कांय बऱ्यो भायर सरतात. ह्यो भायर सरतात त्यो मातयेंतल्यान सान भायर सरतात, दोंगराचे खडपांच्या कुशींतल्यान भायर सरतात. झाडांचीं पाडां आसा तांकां लागून बरें तें येता उदक. ह्या पासत हे आमच्यो झरी ज्यो आसात तांकां आमी औषधी म्हणटाले, मॅडिसिनल. आनी तें उदक पिवन जायतीं जाणां बरीं जाल्लीं आसात. जायत्या जाणांचें कातीचें दुयेंस हे झरींनी न्हांवन बरें जाल्लें आसा. जायत्या जाणांनी तें उदक जें पाळांतल्यान येता, मॅडिसिनल प्लांट्स जे आसात, आमकां घडये खबर पासून ना, पूण तें उदक जें आपुणूच सैमांतल्यान आमकां मेळटा तें पिवन कितलीं जाण बरीं जाल्लीं आसात. पूण आतां हें उदक खडपांतल्यान देव काडटा. तुजो दांडो घे आनी त्या खडपाचेर मार, आनी त्या खडपांतल्यान तुका उदक येतलें. आनी भाव भयणीनो, तशें जालें. खडपांतल्यान देवान हे पर्जेक जी चलून चलून थकलेली तांकां उदक दिलें. तरी पूण ही पर्जा मानून घेतली काय? निबोर मनाची जी आसा, आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, हें आयकतली काय? आमी जरी तर तातूंत आसलीं जाल्यार कितें करतलें हांव आसल्यां? रिवायंड मारून आमी डेजर्टान वचपाची गरज ना. आयज आमी कितें करता? आयज देवान आमकां कितल्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू दाखयिल्ल्यो आसात. आमचें काळीज निबोर जाल्लें आसा काय ना? आमी देवाच्यो वाटूंक चलूंक तयार आसात? आमकां इल्लेंशें लुकसाण करूंक तयार आसात? आमचो जीव इल्लोसो रिस्कार घालपाक तयार आसात? जें कितें आमकां देवान दिल्लें आसा तें सांबाळूंक आमचो इगो जो आसा, भोव करून जांच्या हातांत पदवी आसा तांच्या हातांत जो इगो आसा तो सोडपाक तयार आसात? निबोर मनाचे जाल्यार अरण्याचे वाटेन आमी चलता.
तर भाव भयणीनो, आमचें जरी तर ओरणें जाल्लें आसा जाल्यार आमचें जिवीत आयज जायत्या तरांनी एके भाशेन भारान चेपलोलें आसा, जोड जालां. न्हयच फकत हे भायल्यान जें कितें घडटा ताचे विशीं, पूण आमच्या घोराब्यान जायत्या जाणांक आपल्या घोराब्यान आपल्या भुरग्यांक वयर काडपाक फावो त्यो सवलती नात, रिसोर्सीस नात फावो तितले, पागार पावना. भुरग्यांक वयर काडपाक जाय जाल्यार भुरग्यांक ज्यो सवलती दुसऱ्या भुरग्यांक सगळें दिश्टी पडटा जायत्या भुरग्यांक मेळनात, कश्ट काडचे पडटात, त्रास पडटात, थोडी पावटी रडोंक येता, थोडी पावटी शिकपाक जाय पूण शिकपाक सवलती ना. ही भाशेन वेगवेगळे तरेचे भार आसात. तेय भार जरी तर आमी आख्खें लिस्ट काडीत जाल्यार हो दीस पावचो ना. तर असलो भार जेन्ना आमचेर आसा तेन्ना कितें करपाचें जाल्यार जेजू खूद आपूण आमच्या ह्या ओरण्यांत भितर सरता. जशें आयच्या ह्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, हे वस्तुरेचें जिवीत एक ओरणें कशें जाल्लें सामारियेकान. आनी हे सामारियेकानीक जेजूत आपण तिच्या जिवितान भितर सरता. आनी ह्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, सामारियकारांक आनी जुदेवांक पडन आसलें. सामारिया आनी जुदेया म्हणल्यार जुदेव जे आसात ते आमच्या गोंयच्या संदर्भान आमच्यान समजूंक जाता. नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा आसा ते भाशेन. जाल्यार नॉर्थ इज्रायल आनी सावथ इज्रायल. नॉर्थ इज्रायल म्हणटा ते सामारिया आनी हे आसात ते 10 कुळां, आनी सावथ इज्रायल म्हणटा ते जुदेया जंय जुदेव आसले. आनी तांचे मदें ही दुस्मानकाय वाडोवंक खेरी तें पॉलिटिकल रिजन. कित्याक जेन्ना आसिरियेकारांनी हें नॉर्थ इज्रायल जें आसा ताचेर घुरी घाल्ली, तांकां आपल्या ताब्यान केल्ली, तेन्ना आपले भायले मनीस जे आसात तांकां हाडून थंयसर भरलेले नॉर्थ इज्रायलान. तशेंच नॉर्थ इज्रायलाचे जे लोक आसलेले म्हणजे जुदेव लोक थंयसर आसलेले तांकां काडून दुसऱ्या आपल्या कॉलनींनी व्हेल्ले, तांकां आपले स्लेव्स करून व्हेल्ले. तर हे भाशेन नॉर्थ इज्रायल म्हणटा थंयसर सगळे लोक मिक्स जाल्लो, वेगवेगळे तरेचे लोक एक बराबर. जाल्यार सावथ इज्रायल म्हणटा थंयसर सगळे ते जुदेवूच. आनी ह्या पासत हे जुदेव जे आसात ते तांकां वायट नदरेन पळयताले, कित्याक ते मिक्स ब्रीड, ते भायले, ते मिक्स जाल्ले. भाव भयणीनो, असल्या वेळार ही तांची दुस्मानकाय मागीर वाडत गेली. आनी देखूनच जरी तर जुदेयांतान कोणाकूय गालिलियेक वचपाक जाय जाल्यार तांकां 2 वाटो आसल्यो. एक आसली सामारियेकारांच्या गांवांतल्यान भितर सरप, दुसरी आसली जॉर्दान नदी पार करून वचप. जॉर्दान नदी पार करप म्हणल्यार मातसो इल्लोसो अवघडायेचो रस्तो, सामारियेकारांचो मातसो लांब रस्तो, पूण तो सोंपो रस्तो. तरी आसतना हे जुदेव लोक जे आसात ते जॉर्दान नदींतल्यान वेताले, पूण हे सामारियेकारांच्या गांवांतल्यान वचनासले. जाल्यार असल्या वेळार जेजू ह्या सामारियेकारांच्या गांवांत वेता. त्या वाटेन जुदेयांतावन ताका गालिलियाक वचूंक जाय आसलें, सामारियेच्या गांवांतल्यान वेता. न्हयच फकत त्या वाटेन वेता पूण वयता आनी थंयसर बसता. जाकोबाच्या बांयच्या कांठार आमी आयकलां जेजू कांसार जालोलो, थकलोलो, आनी थकलो देखून थंयसर वचून त्या बांयच्या कांठार बसलो. ताका तान लागलोली. आनी आमकां पवित्र पुस्तक सांगता ताका तान लागलोली ती हे सगळे जे आत्मे आसात, हे सगळे जे लोक आसात तांच्या आत्म्याची तान लागलोली. आनी देखूनच जेजू ही उतरां म्हणटा, हांव तुका दीन तें उदक पीत जाल्यार तुजे भितर ती जिविताची जोर फुट्टली. मागीर झगडी करपाक पडचें ना, मागीर आनी कोणाचें उदक काडूंक वचपाक पडचें ना, त्या उदकाक तानेवचें पडचें ना. कित्याक ही हांवें दिल्ली एक जोर कशी सदांच व्हांवतली. भाव भयणीनो, ही वस्तुरी घडी ह्या आमी जे आतां समजता उदकाची गरज आमकां तान बागोवपाक जाय, फिजिकल थर्स्ट हाचे विशीं समजल्ली. आनी ह्या पासत दोरी, मागीर आपलें बिनूल, बांय, खोल इतली आसा, हे सगल्यो वस्तू ती उलयली. दुबाविरेत ह्यो वस्तू आमकां गरजेच्यो. अनुभव करून जेन्ना आमी उदकाचें, म्हादेयी उदकाचें उलयता तेन्ना ह्यो वस्तू आमकां समजत जाल्यार तें समजूंक बऱ्याक पडटा. पूण जेजू खेरीत भाशेन ह्या वस्तुरेच्या जिवितान जेन्ना भितर सरलो तेन्ना तिच्या जिवितांतलें जायतें भायर काडून उडोवपाक जेजून तिका एके भाशेन ही कृपा दिली. आयच्या शुभ वर्तमान व्हडलें आसा तें धाकटें करून तो पाठ घडी काडलेलो आसा, जंय जेजून तिका म्हणलें, चल तुज्या घोवाक आपय,
आनी ते वस्तुरीन म्हणलें म्हाका घोव ना. आनी त्या वेळार जेजून तिका सांगलें वय तुवें सांगलां तें सारकें, तुका घोव ना. आनी ह्या पयलीं जे तुजे आनीक आसलेले तेय तुजे घोव न्हय, आनी आतांय जाचे बराबर तूं रावता तोय तुजो घोव न्हय. भाव भयणीनो, हीच वस्त वचून ही वस्तोरी सामारीची वस्तोरी दुसऱ्या सगल्या सामारितांनाक सांगता, पळय हो आयिल्लो आसा तो प्रवादी, म्हज्या सगल्या जिविताची खबर ताणें म्हाका सांगली, म्हज्या घोवांची खबर सांगली. जाल्यार ते आनीक घोव आतां नाकात. गेट रीड ऑफ दीज हजबंड्स, जे हजबंड्स म्हणलेले आसात. भाव भयणीनो, आयज आमच्याय जिवितांत जरी तर जेजू भितर सरता जाल्यार असले हजबंड्स केल्लेले आमी जायते आसात. घडी संबंदाचे न्हू, दादलो बायल असले हजबंड्स न्हू, पूण जायते तरेच्यो वायट संवयो आमचे भितर आसात. जायते तरेच्यो आमची चिंतनां जी खोटी चिंतनां सारकी न्हय तसलीं आसात. जायतीं आमची चिंतनां जी आसात ती चुकीचीं आसात. जायते आमचे आवंडे आसात ते पातकी आवंडे आसात. हे ते हजबंड्स. जाल्यार असल्यांक काडून घेवन यो म्हजेशी आनी मागीर हांव तुका ही जिविताची झर दितां, हें जेजून तिका सांगलें. आनी ज्या वेळार तिणें हें सगळें सोडलें त्या वेळार तिचे भितर ही झर फुटली. जरी तर आयज आमकांय असलीच झर जायी जाल्यार बिनूल घेवन वचपाची गरज ना, दोरी घेवन वचपाची गरज ना, वो ना म्हूण तें खोल बांय आसा ती पडोवपाची गरज ना. पूण जें कितें आमच्या जिवितांत चुकीचें आसा, आमी जाणाव सगळीं आमच्या जिवितांत कितें चुकीचें आसा तें. पूण जायते फावटी आमी धोंगेपणां करता, नको आसलेल्या भाशेन करता, एंडेपणां करता, आमकां समजना आसलेल्या भाशेन समजून आमी समजना. आनी त्या पासत भाव भयणीनो, आमचें जिवीत आयज एक भार जाला. जें कितें करूंक जाय तें आमी म्हणटा वय आमी हें करपाक जाय, सगल्यांनी करपाक जाय, बाराबर येवपाक जाय, सगळीं म्हणटात. पूण तरी आसतना जें कितें करपाक जाय तें आमी करिना. देखून आमचें जिवीत एक भार जाल्लो आसा. तर आयज हे मिसाचे भेटेन आमी भाग घेता आसतना होच तो सोडवंडार जाका ह्या लोकांनी मानून घेतलो. आनी ताका मानून घेतलो तेन्ना जेजू लागीं मागलें आमचे बराबर तूं राव. आनी काय बरें आमकां शुभ वर्तमान सांगता, जेजू तांचे बराबर 2 दीस रावलो. सामारियेच्या गांवांत वचून एक जुदेव रावलो. म्हणटच आमी एकामेकाक समजूंक, एकामेकाक मानून घेवंक, आमचे मदें जे फरक आमी हो फरकाची ज्यो वण्टी बांदलेल्यो आसात त्यो मोडून आमी मोगाचे, आपुरबायेचे, समजिकायेचे पूल बांदूंक आयज आमकां आपयल्यात. आनी हे जरी तर आमी बांदिनात भाव भयणीनो जाल्यार आमचो भार वाडत रावतलो, आमचें निसणटण जायत रावतलें. तर हे मिसाचे भेटेन आमचें जण एकल्याचें अर्पण करुया, आमच्या राज्याचें अर्पण करुया, आमच्या लोकांचें अर्पण करुया, आमचे जे वडील आसात तांचें अर्पण करुया, जे आमची सेवा करतात तांचें अर्पण ह्या आल्ताराचेर करुया. आनीक हे मिसाचे भेटेन आमकां जण एकल्याक ही जिविताची जोर फुटोशी कर म्हूण मागुया.